चीफ मिनिस्टर जे मायन्स मिनिस्टर आहा तांच्यांनी एक हाय लेवल मिटींग म्हणटा ती चॅर केल्ली मायन्स डिपार्टमेंटा खातीर आनी तातूंत CS आशिल्लो इवन SP आशिल्लो. मिटिंगेन डिस्कशन जालां ते मायनर मिनरल जी रेंव आसा खडी चिरे ताच्या बद्दल डिस्कशन जालें. आतां मेरेन आमी जाणा की रेंव काडप म्हणटा तशी बॅन आसा पूण गव्हर्मेंटी आतां बेगिनात लिगली चालू करपाक सोदता. सँड एक्सट्रॅक्शन जे आसतलें ते ट्रेडिशनल मेथड आसतली ती आनी त्या खातीर तांकां EC बीन दिवपाक येतली आनी EC दिवपाचें काम म्हणल्यार ते स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट कमिटी करतली. ऑलरेडी तेरेखोल न्हय सोडून बाकीच्या जाग्यार तांकां NIOचो रिपोर्ट ऑलरेडी आयिल्लो आसा आनी तो NIO रिपोर्ट पूण सद्या पळोवंक गेल्यार तो चॅलेंजूय केलेलो आसा कोर्टाक. सो ताच्या आदारे मागीर EC तांकां दिवपाक येतले आनी रिपोर्टाच्या आदारे प्लस जे क्वेरींग प्लॅन आसता जे चिरे काडपाक लागता ते ना म्हटल्यार 36 आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें 36 प्लॅन म्हणटात ते गव्हर्मेंटान ऑलरेडी अप्रूव केलेले आसा. सो इवन आतां खडी काडपा खातीर गव्हर्मेंट तांकां परमिशन दिवपाचें आसा. आनी मेजर मिनरल ब्लॉक जे आमी आयन ओर म्हणटा ताचे फाटले 2दा ऑप्शन जाले आनी थर्ड टायम आतां ऑप्शन जावपाक आसा. सो आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ती 4 आनी ब्लॉक म्हणटा ते आतां ऑप्शन करपाक येतले. ताचें काम सद्या चालू आसा. 3 सावथ गोवा आनी 1 नॉर्थ गोवातलो ब्लॉक आसलो. अजून फायनल ब्लॉक म्हणटा ते लिस्ट जाल्लें ना. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खडी आनी चेतन गावस.